वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणेन संरक्षण मंत्र्याचेर जो आरोप केला ताका दिवचलच्या भाजपा मंडळान निषेध केला। तांणी केल्ले आरोप पुराव्या सयत सिद्ध करून दाखोवचे, ना तर दिवचलच्या लोकांची तशेंच भाजपा मंडळाची तांणी माफी मागची अशें आवाहन सांखळेचे आमदार डॉ प्रमोद सावंत हांणी केला। मुखार तांणी म्हळां, आमदार विश्वजिताक स्वताच्या पक्षाचो साथ ना। तांणी पणजी रावन मयेच्या लोकांक उपदेश दिवपाची गरज ना। दिवचलच्या लोकांक भाजपाचेर विश्वास आसा। दिवचले भाजपाचो जरी आमदार नासलो तरी थंयच्या पालिकेचो साथ भाजपाक आसा। आयटेक्स गोवा खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब। आम्ही आमदार विश्वजीत राणे हांचो निषेध करता। देशाचे संरक्षण मंत्री श्री मनोहर पर्रीकर त्यांनी जे आरोप केल्या त्या आरोपाचें आमी खंडन करता आनी तांकां जर तेच्यांनी पुराव्यान अशे आरोप सिद्ध करचे जाल्यार आपूण नुकसानीचो खटलो हो ताजेर भोगलो वयतलो। अदरवायज तांच्यांनी बिचोली तालुक्यांत सगळ्या लोकांची आनी भारतीय जनता पार्टीची माफी मागची पडटली। जो स्वता सैर वयर जाल्लो आसा ताका स्वताच्या पक्षातूय स्थान उरूंक ना आनी पणजेंत रावन तो राजकारण करता। ताका बिचोली तालुक्यांतले सांखळी मतदारसंघ, बिचोली मतदारसंघ आनी मयी मतदारसंघ ह्या लोकांचे कोणाक निवडून हाडपाचो हें तेणी सांगचें न्ही। बिचोली तालुक्यांतले सगळे लोक सक्षम आसा। भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या 4.5 वर्सां जो विकास केला तो विकास सगळ्या लोकांनी पळयला। बिचोली तालुक्यांत मोकाशें ना, कदाचित 70 आसत। बिचोली तालुक्यांतली जनता ही पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून आसा। 4.5 वर्सांत केल्लो सगळो विकास, मागीर तो मयी मतदारसंघात आसत, बिचोली आसत आनी सांखळे आसत, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तो विकास लोकांनी पळयला। फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी पळयताले की जेंच्यांनी विकास नांवाची चिजूच पळोवंक नाशिल्ली तो विकास हे फावटी पळयल्लो आसा। मयी मतदारसंघांतल्यान कोणाक तरी निवडून हाडटलो आपूण म्हणून तो सांगता। मयीची जनता सक्षम आसा। मयी भारतीय जनता पार्टी आनी मयीची पूर्ण जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सक्षमपणे हाज्याय पयलीं 2 फावटी उबी रावल्ली आसा, आतांय उबी रावतले। दोनूय मयीचे जिल्हा पंचायत सदस्य हे आमी निवडून हाडलेले आसा। आमी मयी कितलींशींच फाटलीं 60 वर्सां रेंगळ्यांत पडलेलो मयी मुक्तीचो प्रश्न हो भारतीय जनता पार्टी सोडयल्लो आसा। दिवचलीत जरी आमकां आमदार नासलो जाल्यार दिवचलीतले महानगरपालिका, दिवचलीची नगरपालिका आमच्या बरोबर आसा आनी पुराय कितलींशींच पंचायत मंडळ आनी दिवचलीतले सगळे लोक तांणी पळयल्लें आसा की फाटल्या हेजो ताका पश्चाताप जाल्लो आसा। बिचोली मतदारसंघात आमी खंयसरूच विकासाची कमी करूंक ना। त्या खातीर बिचोलीची जनता ही आमच्या फाटल्यान आसा। त्या खातीर ह्या पुराय 3 मतदारसंघात कोणाचीच बाकी दाळ शिजून घेवचें ना, कारण आमचे सगळे बिचोली तालुक्यांतले लोक तेंच्यांनी मुळात भारतीय जनता पार्टीचें कार्य हे लागच्यान पळयलां, विकास हो लागच्यान पळयला। आमकां खात्री आसा आनी आमी विश्वास आसा की मुळात आमकां भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदां 3 सीट